नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत बेगिनात धांवतली वॉटर मेट्रो रो सेवेकय दितले प्राधान्य. दिल्लीत सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. कायदेशीर पद्दतीन रेंव काडपा खातीर ऑक्टोबरा मेरेन पळोवची पडटली वाट. रेंव काडपा खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान दिवंक ना मान्यताय. एप्रिलांत जातली बसका. मार्रा पिळांत चोरांनी घालो दरोडो. भाड्यान रावपी एका जोडप्याच्यो वस्ती आनी भांगर मेळून 24 लाखांचो मालवस फारायलो. पर्वरी पुलिसांनी 5 जाणांक केली अटक. गोंय विद्यापीठातल्या प्रस्नपत्रिका चोरयेचो अहवाल राज्यपालाक सादर. चौकशे खातीर अहवाल दितले कार्यकारी समिती कडेन निबंधक सुंदर धुरीची माहिती. राज्य माहिती आयुक्तान कोंकणींतल्यान दिलो पयलो निवाडो. काद्र्यान कोंकणींतल्यान म्हायती मागल्यार ताका ती दिवपाची राज्य माहिती आयुक्तांची सुचोवणी. आनी 1 एप्रिल सावन सुरू जावपी शिक्षणीक वर्साच्या निर्णयाक विरोध करपी याचिकेचेर सोमाराक सुनावणी. सरकारान दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्राचेर याचिकादारांनी वेळ मागिल्ल्यान धुकल्ली फुडें. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत वॉटर मेट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. केंद्र सरकाराच्या धोरणा प्रमाण निर्णय घेवन रस्त्यावयल्या येरादारीची कोयणी कमी करपा खातीर ह्या मेट्रोचो वापर करतले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली जाल्ल्या सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेत सांगले. पळयात पुराय बातमी. सरकारान राज्यात वॉटर मेट्रो सुरू करपाचेर भर दिला. केंद्र सरकाराच्या धोरणाप्रमाण वॉटर मेट्रोचो वापर करून रस्तो येरादारी कोयणीच्या समस्येचो सुटावो करपाक सरकार यत्न करतले. तशेंच रो सेवेकय प्राधान्य दितले, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्ली जाल्ल्या सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेत सांगले. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांच्या अध्यक्षतेखाला बुधवारा ही बसका जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कायदेशीर रेंव काडपाक पर्यावरण परवाने मेळ्ळ्यात, पूण गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान रेंव काडपा खातीर मान्यताय दिल्ली ना. ताका लागून पावसाळ्या मेरेन अधिकृतपणान रेंव काडपाक मेळची ना. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत 2018 सावन रेंव काडपाक बंदी आसा. ताका लागून रेंवे खातीर शेजारच्या राज्यांचेर निबून रावचें पडटा. गोंय सरकारान कायदेशीर रेंव काडपा खातीर पावलां उबारिल्लीं. जुवारी आनी मांडवी न्हंयेंतल्यान रेंव काडपा खातीर 12 सुवातो निश्चित केल्ल्यो. पर्यावरण परवान्यां प्रमाण फकत पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक परवानगी दिल्ली. परवानो घेतिल्ल्या दरेकाक वर्साक 1000 घनमीटर रेंव काडपाची मेकळीक आसा. पूण अशें आसलें तरी रेंव काडपा खातीर गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाची मान्यताय गरजेची. प्राधिकरणाची बसका एप्रिलांत जातली. हे बसकेत रेंव काडपाच्या परवान्यांचेर चर्चा जातली. तशेंच बसकेचे इतिवृत्त मे म्हयन्यांत कायम करतले. ते उपरांतूच खण खातें रेंव काडपा खातीरचे परवाने विचारांत घेतले. ताका लागून प्रत्यक्ष रेंव काडपा खातीर ऑक्टोबर मेरेन वाट पळोवची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मार्रा पिळांत भाड्याक रावपी एका जोडप्याच्यो 15 लाखांच्यो वस्ती आनी 9 लाख रोकड दरोडेखोरांनी फारायली. सोमारची घडणूक. पर्वरे पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 5 जाणांक अटक केल्या. धक्कोदायक गजाल म्हळ्यार हे गुन्यांवात सहभागी दुबावितांचेर पयलींच खुना सारकिले गंभीर स्वरुपाचे गुन्यांव आसात. मार्रा पिळणा भाड्याच्या घरात रावपी एका जोडप्याक लुटले. पप्पू यादव अशें लुटिल्ल्याचें नांव. ताच्या कडल्यो वट्ट 15 लाखाच्यो वस्ती आनी 9 लाखाची कॅश फारायली. सोमारा फातोडेची घडणूक. ह्या प्रकरणात पर्वरे पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार 3गांचो सोद चालू आसा. प्रकरण घडलें ते अशें. जॉयसी डिसोजा हे पप्पू बिस्वासाच्या शेजाराक रावताले. पप्पू बिस्वासागेर मोठ्या प्रमाणात कॅश आनी भांगर आसा हाची कल्पना जॉयसीक आशिल्ली. तांचे मैत्रीपूर्ण संबंदूय आशिल्ले. जॉयसीन भांगर आनी कॅश हारोवपाचो प्लॅन केलो आनी हे खातीर तिणें तिचो इश्ट कृष्णा बेळगांवकाराची मजत घेवपाचें थारायलें. उपरांत कृष्णा बेळगांवकारान कल्पना बर्की आनी इम्रान शेख हाच्या मदतीन गाडयेची वेवस्था केली. ह्या सगळ्यांनी फातोडेचेर 3:30 दार फोडून पप्पू बिस्वास आनी ताच्या घरकान्नीक चाकू दाखोवन 15 लाखाच्यो वस्ती आनी 9 लाखाची कॅश फारायली. उपरांत कळंगुटे एका हॉटेलांत वचून ताणें ह्या सगळ्यांनी आपापसात वांटणी करून घेतली.
धक्कादायक गजाल म्हळ्यार जॉयसी, कृष्णा बेळगांवकर आणि कल्पना बर्की हांचेर गंभीर स्वरुपाचे गुन्यांव पयलींच आसात. जॉयसीचेर पर्वरे पोलीस स्टेशनात एका गुन्यांवात FIR नोंद आसा, जाल्यार कृष्णा बेळगांवकाराचे कळंगुटे एका खुनाच्या प्रकरणात नांव आसा आणि सद्याक तो जामिनाचेर आसा. तिसऱ्या दुबावीत कल्पना बर्कीचो स्वताच्या घोवाचो खून केल्ल्याच्या प्रकरणात सहभाग आसा. पोलिसांनी जॉयसी डिसोजा रावपी मार्रा पिळण, कल्पना बर्की आणि इम्रान शेख दोगांय रावपी बस्तोडा, सुभाष कुमार आणि धीरज गुप्ता दोगांय रावपी कोलवाळे ह्या 5 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार हेर तिगांचो सोद चालू आसा. 17/3/2025 पप्पू बिस्वास ह्याच्या कंप्लेनाचेर एक ऑफेन्स डेकॉयटीचो रेजिस्टर जालो सेक्शन 310 ऑफ BNS अंडर. भितर आतां 5 जाणांक अरेस्ट केले. ते 3 जाणांक काल प्रोड्यूस केल्ले रिमांडाक आनी 2 जाणांक आयज प्रोड्यूस केले. आयज 2 जाणांक प्रोड्यूस केले तेंच्यांनी म्हाका रिमांड ऑब्जेक्ट करपाक कॉन्टेक्ट केलो. So there are certain statutory grounds based on which the remand is judged and decided by the court. आणि 2-3 सुप्रीम कोर्टाची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची जजमेंटां आसा 2-3 जे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, रिजन्स ऑफ अरेस्ट एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द रिलेटिव एंड वेरियस फॅक्टर्स आर मेन्शन एंड द IO हॅज टू फॉलो देम. ह्या केसीन पर्टिक्युलर ग्राउंड्स असले ऑफ अरेस्ट आनी रिजन्स आनी जे सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिल्ले ते फॉलो केल्ले ना IO. ह्या खातीर हांवें ह्या पॉयंट्सांचेर आर्ग्यू करून पुलिसांनी जी कस्टडी मागलेली 7 दिसाची PC रिमांड मागलेलो तो कोर्ट ऑनरेबल JMFCन रिजेक्ट करून 14 दिसाची JC मारली. सध्या म्हापसा JMFC कोर्टात एक लेटस्ट अपडेट घेऊन ती म्हटल्यार पर्वरी पुलिसांनी एक डकेती केस जी आसा ती सॉल्व केल्ली आसा. मार्रा पिल्यान हांगासर एक फिशरमॅनाची जी फॅमिली आसा ती रावतली आनी आयतारा दिसा 3-3:30 ह्या वराचेर काही चोरटे जे आसा हे त्यांच्या घरा घुसले. अशें कळण्यात येता की ह्या चोरट्यांकडे एक आयर्न रॉड तर एक सुरी आशिल्ली. सुरीच्या सहाय्यान जी फॅमिली आशी फिशरमॅन तांकां खंय तरी धमकोवपाचो प्रयत्न केलो आनी त्यांच्या घरान काही जी कॅश आशिल्ले 9 लाख रुपया कॅश तर 15 लाखाचे जे भांगर आसा हे थंयच्यान चोरी करून हे चोरटे जे आसा ते फरार जाल्ले. जेन्ना जे फिशरमॅन फॅमिली आसा हेंच्यांनी ही कागाळ जी आसा चोरयेची ती पर्वरी पुलिसांक सांगली तेन्ना पर्वरी पुलिसांनी ह्या डकेती फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती करपाक सुरवात केली. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसतना CCTVच्या सर्वेलिनाच्या माध्यमांतल्यान पर्वरी पुलिसांक एक लीड मेळ्ळी आनी अशें कळण्यात येयलें की ह्या डकेती फाटल्यान काही 5 चोरटे आसा ते इन्वॉल्व आशिल्ले आनी आतां मेरेन सध्या पर्वरी पुलिसांनी 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. ह्या डकेती फाटल्यान 2 बायल मनशां तर 3 दादले ह्या केसी फाटल्यान इन्वॉल्व आसात. तांकां अखेर एक आयज म्हापसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी ह्या चोरट्यां मदीं काही 3 चोरट्यांक पर्वरी पुलीस कस्टडी सुनावली आसा तर 2 अक्युजांक ज्युडिशियल कस्टडी सुनावली आसा. ह्या डकेती फाटल्यान आनी कितल्या चोरट्यांचो समावेश आसा हे पर्वरी पुलीस आसात ते तपास करीत आसात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोंय विद्यापीठातल्या प्रश्नपत्रिकात चोरयेचो अहवाल कुलगुरून राज्यपालांक सादर केलो. 2 सदस्य चौकशी समितीन हो अहवाल कुलगुरू हरिलाल मेनन हांकां सादर केल्लो. ह्या अहवालाचेर फुडली कृती राज्यपाल थारायतले खंय. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटी प्रकरणात नेमिल्ले 2 सदस्य समितीन हो रिपोर्ट कुलगुरू हरिलाल मेनन हांकां दिलो. कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी तो फुडले कृती खातीर राज्यपालाक व्हरून दिलो. आता राज्यपाल ह्या रिपोर्टाचो अभ्यास करतले आनी फुडली कृती थारायतले. ह्या प्रकरणात विद्यापीठान प्राध्यापकाक सोमारा सेवेंतल्यान निलयलो. आयज सकाळी आमी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या भायरसून तुमकां अपडेट दिल्ली की जो रिपोर्ट 48 वरां भितर तयार करपाक सांगलो तो आजून तयार जावंक ना. पूण आतां सांजचो आमकां खात्रीलायक म्हायती अशी मेळ्ळ्या की जो रिपोर्ट गव्हर्नरान तयार करपाक सांगलेलो व्हायस चान्सलरान त्या व्हायस चान्सलरान तो रिपोर्ट तयार केलेलो आसा. त्यांनी एक कमिटी जी स्थापन केली त्या कमिटीन हो रिपोर्ट तयार करून व्हायस चान्सलरा कडेन दिलो आनी व्हायस चान्सलरान तो रिपोर्ट जो आसा तो आतां सांजचो लेट गव्हर्नरा कडेन व्हरोन दिल्लो आसा. आतां हेचेर गव्हर्नर कितें एक्शन घेता आनी त्या संबंदीत प्राध्यापक जो आसा ताचेर कितें कारवाय जाता हे ताच्या कडेन सगळ्यांचो लक्ष लागलेलो आसा.
48 वरां उपरांत काय जायना तो रिपोर्ट जो आसा तो गव्हर्नरा पर्यंत पाविल्लो आसा आनी आतां गव्हर्नर फुडें कितें स्टेप घेता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागलेलें आसा. ही म्हत्वाची अपडेट जी आसा ही आमी तुमच्या मुखार आत्तां पावयल्ली आसा. ती म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार रिपोर्ट जो आसा तो रिपोर्ट 48 वरां उपरांत कंप्लीट जालो आनी तो रिपोर्ट आतां चान्सेलर म्हणजे गव्हर्नरा कडेन पाविल्लो आसा. फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी कोंकणींतल्यान पयलो निवाडो दिलो. भौशीक म्हायती अधिकारी आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालया आड एकल्यान अपील केल्ली. ताचेर निवाडो दितना राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी कोंकणी भाशेचो वापर केला. तशेंच एकाद्र्यान कोंकणींतल्यान म्हायती मागल्यार ताका ती कोंकणींतल्यान दिवपाची सुचोवणी आत्माराम बर्वे हांणी दिल्या. गोंय राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे हेणी जो आपलो पयलो निवाडो आसा तो कोंकणीन दिल्लो आसा आनी ही जी केस आशिल्ली ती भौशीक म्हायती अधिकारी अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी कार्यालय दक्षिण गोंयान आनी हांचे विरुद्ध एकल्यान अपील घातलेली आनी ही जी अपील आसा ही अपीलीचो जो निवाडो जो राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वे आसा तेणी कोंकणीन दिल्लो आसा. सो आयची ही अपडेट आसा की फर्स्ट निवाडो आत्माराम बर्वे कोंकणीन दिल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश गांवकर पणजेसून. 1 एप्रिल सावन नवे शिक्षणीक वर्स सुरू करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक विरोध करपी पालकांनी दाखल केल्ले याचिकेचेर उच्च न्यायालयात सोमाराक सुनावणी जातली. देखून ह्या निर्णयाचेर आतां सोमाराक शिक्कामोर्तब जातलो. सरकारान दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्राक जाप दिवपा खातीर याचिकादारांनी वेळ मागिल्ल्यान ही सुनावणी फुडें धुकल्ली अशें कळटा. इयत्ता 26 नव्या शिक्षणीक वर्साची सुरवात 1 एप्रिल सावन करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाक पालकांचो खर विरोध आसा. संबंधीत आमदारा कडेन मागणी करून लेगीत सरकार निर्णय घेनाशिल्ल्यान कांय पालकांनी ह्या निर्णयाक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पालकांनी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर आतां उच्च न्यायालयात सोमारा सुनावणी जातली. सरकारान दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्राक जाप दिवपा खातीर याचिकदारांनी वेळ मागिल्ल्यान ही सुनावणी फुडें धुकल्ली. देखून आतां सोमाराक नवे शिक्षणीक वर्स केन्ना तें स्पश्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेंकड्यांनी वर्सां सावन परंपरा आशिल्ल्या जामावले श्री दामोदर देवस्थानाच्या शिगमोत्सवाक मडगांवां केणी हांच्या घरांत नाल्ल दवरून सुरवात जाली. शुक्रारा हो नाल्ल मडगांवच्यान मिरवणुकेन जामावले व्हरतले. 26 तारखेर दनपारां 2:30 वरांचेर श्री दामोदराचो गुलालोत्सव मनयतले. ही शिगमोत्सवाची कार्यावळ 26 मार्च मेरेन चालू उरतली. समेस्त गोंयकार भाविकांनी ह्या कार्यावळीक मुजरत येवचें अशें आवाहन मोहित केणी हांणी केलां. मडगांव हिंदू सभा जो जामावलेचो शिगमो सादर करता ताचो नाल्ल केणी कुटुंबाच्या घरान दवरतात. होळी जावन जो बुधवार येता त्या दिसा तो नाल्ल हांगा दवरतात आनी दुसरे दिसा बिरेस्तार म्हणजे त्या दिसा तो मोठ्या दबाज्याक मिरवणूक काडून मडगांव शाराची मिरवणूक काडून तो जामावले व्हरतात आनी थंयच्यान मागीर जामावलेचो फुडलो शिगमो सुरू जाता. हे नाल्ल जवळपास 100 अधिक वर्सां जालीं हाजी हांगा हो नाल्ल ह्या घरान दवरतात आनी हिस्टॉरिकल रेकॉर्ड्स पळयल्यार जवळपास 1913 पासून ताचो रेकॉर्ड मेळटा. पूण ताचे पयलींच्यान सुद्दां ती परंपरा आसा अशें सगळे मानतात. आनीक मागीर बिरेस्तारा असो नाल्ल जामावले पावलो की शुक्रार शेनवार आयतार सोमार जामावले नाटकाचे कार्यक्रम जातात. त्या भायर लोकांक महाप्रसाद आसता दोनूय वेळ दनपारा आनी रातचो आनी लोक मडगांवकार थंय वचून रावतात. रुमाची वेवस्था आसता आनी मंगळार दिसा मागीर दाम बाबाचो जो गुलाल जाता तो आख्खे गोंयांतलो सगळ्यात फामाद गुलाल आनी बिरेस्तारा मागीर धुलपेटीचो कार्यक्रम जावन हे कार्यक्रमाची 8 दिसांचो शिगमो सोंपता. दामबाब जो मडगांवकाराचो ग्रामदेवत आसा ताचो आशिर्वाद सदांच मडगांवकारा फाटल्यान आसता आनी दामबाब ही आपली सासाय दवरून हो कार्यक्रम बरे भशेन करून घेता. सगळ्या मडगांवकारा कडेन आनी गोंयच्या लोकां कडेन मागता की तांणी ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम येवचें. मांद्र्या भाजपाचोच उमेदवार वेंचून येतलो असो दावो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केला. कोणाक उमेदवारी दिवची हाचो निर्णय पक्षाक घेवनी. उमेदवारी कोणाक दिवची हे विशीं आपुणूय 1-2 नांवां सुचयतलो अशें मायकलाचें म्हणणें. मांद्र्या भाजपाचोच उमेदवार वेंचून येतलो असो दावो मायकल लोबोन केला. मांद्रेच्या लोकांकडे आपले लागींचे संबंद आसात. जिल्लो पंचायत वांगडी आसतनाच्यान आपूण मांद्र्या वतालो. ताका लागून मांद्रेच्या लोकांकडे आपले बरेपण आसा अशें मायकल म्हणटा. उमेदवारी कोणाक दिवची हो पक्षाचो निर्णय पूण 1-2 नांवां आपुणूय सुचयतलो अशें मायकलान सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय पयर उलयतना मांद्र्या भाजपाचो उमेदवार वेंचून हाडटले म्हणून सांगिल्ले. ह्या फाटभुंयेर मायकल उलयतालो. मांद्रेचा लोक आमचे दे आर व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट.
कावजा कडेन लागीं आदीसून आतां न्हू खूब वर्सांचे हे आहा ते नाते आहा. हांव थिंगा आतां 12-15 वर्सांनी झेडपी आसतनासून हांव थिंगा वचप आनी थिंगासून खुबशे लोक म्हाका म्हाजे कडेन आजुनूय बसून येता कामाक. अशें न्हू की आमी तो मतदारसंघ असोच सोडूंक ना. आमची पार्टी जो कॅन्डिडेट थिंगा जिखतलो ही हांव इतली खात्री दिता तुका. ही गॅरंटी तुमचो कॅन्डिडेट घालतले तुमी थंय? मुख्यमंत्र्यान सांगला आमचे पार्टीचो कॅन्डिडेट थिंगा जिखतलो. मांद्र्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची उलयता. आमचे पार्टीचो कॅन्डिडेट जिखतलो. पार्टीक डिसायड करूं नये. आमी इनपूट दितले पार्टीक की अमको मनीस थिंगा बरो आहा जिखोंक शकता. कित्याक मांद्रेचे लोक जे आहा हे 8,000 मतांनी जिखोवन हाडटा लोकांक आनी 8,000 मतांनी उडयता लोकांक. म्हणजे तूं केदो व्हडलो लिडर जाव ते तुका पयना खालतो मनीस आसपाक जाय, सर्वसामान्य मनीस आसपाक जाय. तांकां तेंचे दुख्ख आयकपी आनी तेंचे दुख्ख गाराणे आयकोन तेंची कामां करून दिवपी, तेंचे घरा कडेन वचून बसपी असलो मनीस जावो. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोण आगोंद दर्यादेग वाठारांतले कासव संरक्षीत वाठारांतली वट्ट 67 बेकायदेशीर आस्थापनां फुडल्या 24 वरां भितर बंद करपाचो उच्च न्यायालयाचो आदेश. CRZक सांगूनय ह्या आस्थापनांचेर कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान कोर्टाचो आतां उपजिल्लो अधिकाऱ्याक हो आदेश. आगोंदा दर्यादेग हो कासव संवर्धन क्षेत्र म्हूण जाहीर जाल्लो आसा, पूण ह्या संरक्षीत क्षेत्राचे सुवातेत वट्ट 67 बेकायदेशीर आस्थापनां आसात. हे विशीं उच्च न्यायालयान CRZक ह्या आस्थापनांचेर कारवाय करपाचो आदेश दिवन लेगीत ती तांणी काडूंक नात. हे विशीं बुधवारा सुनावणी जाली. फुडल्या 24 वरां भितर ही आस्थापनां बंद करपाचो आतां उच्च न्यायालयाचो उपजिल्लो अधिकाऱ्याक आदेश. आगोंदा बीच आसा पळय कासवांचे संवर्धन क्षेत्र जाहीर जाल्ले आसा. थंय एक 67 स्ट्रक्चर्स आसा पळय ती कमर्शियल एक्टिविटीज करता. पिटिशनराचें म्हणणें आसा की ताका लागून हे जे कासवांचे संवर्धन आसा पळय तांचे जे ब्रिडींग आसा ताजेर इफेक्ट जाता. ताका लागून हे पिटिशन फायल केल्लें. तातूंत 67 शोकॉज नोटीस इश्यू जाल्ले. त्या शोकॉज नोटिसाचेर लास्ट टायम कोर्टान ऑर्डर पास केली जेन्ना फर्स्ट हियरिंग जातलें त्या दिसा तांचे कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करपाच्यो काय ना हाचेर विचार करपाक जाय आशिल्लो CRZ ऑथॉरिटीन. पण आता आयज जेन्ना केस आयली तेन्ना लक्षात आयलें की त्या CRZ ऑथॉरिटीन कांय करूंकच ना. कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करपाच्यो काय ना करपाच्यो हाचेर कांयच विचारूय करूंक ना आनी ऑर्डरूय पास करूंक. जेन्ना कोर्टाच्या निदर्शनान हे आयले तेन्ना कोर्टान एक आदेश दिला की 24 वरां भितर डेप्युटी कलेक्टर 67 जे स्ट्रक्चर्स आसा तातूंतली कमर्शियल एक्टिविटीज इमिजिएटली बंद करतले. 24 वर्सां भितर ते सगळे बंद जातले. बंद कर. आगोंदा बीच हो कासव संवर्धन क्षेत्र म्हणून जाहीर जाल्लो आसा आनी कासव संवर्धन क्षेत्रांत कसलीच आस्थापना आसची न्हू म्हणून थंयसरल्या 67 आस्थापनांक शोकॉज नोटीस काडलेली. जेन्ना ही केस हायकोर्टान दिली तेन्ना हायकोर्टान पयले सुनावणे वेळेक सांगलेलें की CRZ ऑथॉरिटीन ह्या आस्थापनांचेर कारवाई करची आनी ताका फुडली डेट दिल्ली. ती डेट आयच्या बुधवार दीस ती डेट आसली आनी आयज जेन्ना हायकोर्टान ही केस परत येयली तेन्ना हायकोर्टाचें अशें लक्षात आयलें की CRZ ऑथॉरिटीन कांयच करूंक ना, कसलीच कारवाई करूंक ना. त्या खातीर हायकोर्टान हे 67 आस्थापनां जी आसा तेंचेर 24 वरां भितून कारवाई करची अशे आदेश काडलेले आसा. आनी आगोंदा बीच कासव संवर्धन क्षेत्र आसल्या कारणान थंय कासव संवर्धन करपाक कसलो त्रास जावचो न्हू म्हणून ही 67 आस्थापनां बेगोबेग काडची, 24 वरां भितून ही काडची असो आदेश जो आसा हो उच्च न्यायालयान दिल्लो आसा. ही आसली आतांची अपडेट. अशा अपडेटी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. उणीर मडकय वाठारांतल्या लोकांक शिपयार्डात चालू आशिल्ल्या बांदकामाक लागून धुल्लाचो बरोच त्रास सोंसचो पडटा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पळोवणी करून अहवाल दिता म्हणून सांगला. मात तो मेरेन थळाव्यांक फक्त खबरदारी घेवपाचो सल्लो दिला. पळयात पुराय बातमी. उणीर मडकय वाठारांतले लोक सध्या धुल्लाक लागून सामकेच विटल्यात. ह्या वाठारात चालू आशिल्ल्या शिपिंग कंपनीच्या बांदकामाक लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. ल्हान सावन भुरगीं ते जाणटी सगळ्यांकूच आंगार खाज पडप, थंडी तशेंच उठ्ठा बसता फकत धुल्ल खावचो पडटा म्हूण थळाव्यांची कागाळ. निमणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक डिसेंबर म्हयन्यांत केल्ले कागाळी उपरांत 3 म्हयन्यांनी म्हळ्यार मार्च म्हयन्यांत ते पळोवणी करपाक आयल्यात.
आमी शिपयार्डाच्या विरोधात नात, फक्त बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या सँड ब्लास्टिंगाक आमचो विरोध आशिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. सध्या आमी आसा टेम्पो शिपयार्डा सायडीनूच आमचे थंयच्यानी टोटल डेली सँड ब्लास्टिंग चालू आसा. त्या खातीर आमकां इतलो त्रास जाता की सगळो तो धुल्लो आमचो तेचो सगळो आमच्या घरान येता. हांगा खास पडटा सारकी, हांगा खास पडटा, बॉय विकता एक सायडीच्यान आनी आमी कितें जेता खाता तितून सगळो तो धुल्लो वयता. स्पेशली श्रीनिवास धेंपो किंवा पल्लवी धेंपो तेका रिक्वेस्ट आसा, तशेंच गोंयचो सीएम मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रिक्वेस्ट आसा की आमी तुमची शिपयार्ड हांगा बंद करपाक येवना. आमकां इतकेंच जाय की जे इलिगल सँड ब्लास्टिंग जाता पळय तें बंद जावचें. ताका उपायूय आसा दुसरो, कितें म्हणल्यार कितें ते शिपासून बांदता ती तुमी लॉन्चिंग करची आनी थंय तिसरे कडेन व्हरची. थंय ड्राय डॉक आसतलेच, थंय तुमी ते ड्राय डॉकांक वयर काडून थंय तुमी लोक ना पळय ते लोक बस ना थंय तुमी ते सँड ब्लास्टिंग करा. उपाय आसा आमी हेचे तुमी सांगलेलें आनी तेका आमकां सांगलेलें की आनी फुडें करिना म्हणून 4 वर्सां पयलीं. पूण तें आशिल्लें तशें परत सुरू केलें तेणी. आमी कितें करपाचें, जेवणा खाणा आमी सगळें धुल्लो वयता. हो एक इशू जालो. मजगती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यान सँड ब्लास्टिंगेची पळोवणी केली. तशेंच रोखडोच अहवाल दिवपाचे आश्वासन दिवपा बराबरच थळाव्या लोकांक खबरदारी घेवपाचोय सल्लो तांणी दिलो. जे कितें आसा पळय हांव रिपोर्टान घालतलो म्हणजे आमचे मगे आयरॉथॉरिटी आसा ते डिसिजन घेतले. ताका जे कितें प्रिकॉशन घेवपाचें आसा ते तांकां सांगत सकते. मागीर ताका परत आमचे ऑफिशियल ऑर्डर येतली, सो तेजेर तांकां मागीर ते काम करचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ केडेकार. सावड्डे पंचायत वाठारांतल्या MEPL आनी गोवा स्पॉन्ज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत भायले ट्रक धनी वाहतूक करतात. आमच्या पंचायत क्षेत्रात आशिल्ले कंपनीत भायल्या लोकांचे ट्रक लावपाक कित्याक दिले असो प्रस्न करीत बुधवारा सावड्डेच्या ट्रक धन्यांनी सांगेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली आनी आपली गाराणी जिल्लो अधिकारी मुखार मांडली. आमच्यो मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले म्हूण सावड्डेच्या ट्रक धन्यांनी शिटकावणी दिल्या. आयज आमी सावड्डे ट्रक ओनर एसोसिएशन हांगा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान येयल्ले. आयज मुद्दो एकूच आसा की MPLच्यान MPL टू गोवा स्पॉन्ज ह्या हितून जो ट्रान्सपोर्टेशन जाता तितून आमच्यो गाडयो खंय तरी एंगेज करच्यो. आयज जो पळयलो जाल्यार पोट आमकांय आसा. आयज परिस्थिती अशी जाल्या की आमकां जर काम आसलेलें जाल्यार ह्या हेची आमी डिमांड करनासलें. आयज आमच्यो गाडी आमी घरा कडेन दवरून आमी रस्त्यार बसून ह्यो गाडी ट्रान्सपोर्ट वयता तो पळोवचो पडटा. सो पोट आमचेंय चलता. आमी त्या ट्रान्सपोर्टाक विरोध करनात, नाजाल्यार आमकां तो कामूय बंद उडोवपाचें कांय ना आनी तेंचे जे ट्रक चलता तेंचे पोटाचे येवपाचें आमचें ना. पूण आमचेय पोट आसा, आमकांय खंय तरी तुमी इन्क्लूड करात. आयज आमी सांग्यार डेप्युटी कलेक्टरान येयल्ले. तो आमचो जो इश्यू आसा MPLच्यान जो पॅलेट्स येता फॅक्टरी तितून आमकांय बी काम मेळचें अशें म्हणून. जाल्यार आतां पळोवपाक गेल्यार जालीं 2 वर्सां MPLच्यान ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. जाल्यार 2 वर्सां सुद्दां आमी आतां ओगी रावन पळयताले. आमी इंटरनली काम करताले थ्रू पंचायत बी, पूण तें काम आमचें साद्य जावना. सो लास्ट मागीर आमकां अप्रोच जावचें पडलें डेप्युटी कलेक्टराक सांगपाक की हो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावचे पयलीं तुमी हेजेर कितें तरी तोडगो काडचो म्हणून. तशें दुसरे वाटेन पळोवपाक गेलो जाल्यार आयज ते मिटिंगे अशें डिस्कशन जालें की ते म्हणटा 120 ट्रिपी जवळ जवळ आमच्यो MPL फॅक्टरी येता. म्हणजे फॅक्टरी जो रॉ मटेरियल घेता तो जवळ 120 ट्रिपींचो आसा. पूण जेन्ना ते अशें उलयता की जो रॉ मटेरियल जाता ते फिनीश प्रॉडक्ट आमकां दिता म्हणून आमच्या गाडयांक ट्रिपी दिता, तर पळोवपाक गेल्यार ते दिसांतल्यान 10 ते 12 ट्रिपी मॅक्सिमम आमकां मेळटात. आमचे इतले गाडये भितर 10 ते 12 ट्रिपी आमचे भायर सरता आनी तेंचे 120 गाडयो भितर येतात. आनी काम चड कोणाक मेळचें पडलें. सो हेजे खातीर आमी म्हणटा की आमचेय बी 50% गाडयो थंय बी एंगेज जावपाक जाय. आयज आमी सावड्डे सगळे ट्रक एसोसिएशनाचे सगळे मेंबर आयज आमी मुद्दम कलेक्टरा मिटींग घेतली आनी हे मिटिंगेक कलेक्टर तशेंच आमचे जे सायडीन फॅक्टरी आसा तेजे मॅनेजर आसतले, तशें MPLचे मॅनेजर आसतले आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टर आसतले. सो आमी तांची मागणी आसली, आमची मागणी आसली तेंचे कडेन की आमकां थंय नंबर मेळचे. सो आमकां ते लास्ट टायम नंबर दिवना. सावड्डे पंचायत फूल आमकां नंबर तेणी डिमांड करून सुद्दां मेळनासले. ते खातीर आमी आतां कसले आमचे लॉ घेयनासतना ही आयज मिटींग घेतली. नाजाल्यार आमच्या एसोसिएशनान ट्रक बंद करपाचें आसलें. पूण कलेक्टराक खंय तरी एक आमी आयज मिटींग घेवन कलेक्टरान आमकां सांगिल्लें आसा की ते कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयतले आनी एक एमिकेबल सोल्युशन काडून आमकां नंबर दिवपाची तेंची यत्न आसा. कळंगुटे कोस्टल बेल्टात CRZ नेमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बांदकाम केला अशी कागाळ कळंगुटे कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान पंचायत आनी नगर नियोजन खात्या कडेन केल्ली.
उपरांत संबंधित अधिकाऱ्यांनी ह्या कोस्टल बेल्टाची पळोवणी केली. हो अहवाल संबंधित अधिकाऱ्याकडेन सादर करतले आनी ताचेर फुडली कारवाय करतले अशें सांगले. ह्या प्रकरणात पर्यावरण कायद्यांचे खर पालन करपाची मागणी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान केली. ह्या आमच्या कोस्टल बेल्टाक सगल्या वयता थिंगासर सँड ड्यून्स कातरप, वेजिटेशन कातरप आनी थिंगासर कन्स्ट्रक्शनां करप आनी दुसऱ्यो एक्टिविटीज थिंगा चालू करप. पूण हेजेर आमी CCF निशेध मागता आनी ते ओतले आमच्या वाठारांत जावचे न्हू म्हणून आमी सरकारा लागीं मागता. जरी तर ते अशें तर कोण कायदे आपल्याच्या हातीन घेवन आमचे सँड ड्यून्स काबार करता, वेजिटेशन काबार करता, तेमची लायसनां दिला जाल्यार पासून तेणी जप्त करची आनी कोण तर वायलेशन तर करता सँड ड्यून्साचें जाल्यार तेमकां जप्त करून तेमकां एक 50 वर्सां वा 100 वर्सां थिंगासर नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून सरकारान नोटिफाय करून दिवची बिकॉज ऑफ द इलिगलिटीज दे हॅड डन. आनी हें पळय अशें करता सुनामी तर येयली जाल्यार आमकां आनी कांय प्रोटेक्शन आसचें ना. आतां दर्या वयर येता आनी आमच्या खूब जाणांक शेकांक आनी एका त्रास जाता. तशें तर हे तर सँड ड्यून्स कातरून तर हाला पावले, आमची तर बीच तर काबार जाली आनी ट्युरिस्ट हांगा आमच्या वाठारान येवचो ना आनी आमची ट्युरिजमूय बंद पडटली. हे सगळें सर कोणाच्या आशिर्वादान चलता दिसता आनी पंचायतीचो कशा तरेन सपोर्ट मेळटा कितें? पंचायतीचें आनी कोणाचें कांय ना. आनी हितून म्हाका अशें दिसता पयशांनी कायदे इकते घेवं येता आनी हे सगळे फकत करता तितले सगळे व्हडल्योच लॉबी करता आनी तेमकां पॉलिटिशनांचो साथ आसतलोच हे सांगपाक पारकी नाका. कन्स्ट्रक्शन केलां सँड ड्यूनाचेर आनी सँड ड्यून डिस्ट्रॉय करून आनी सगळे लिंगूड पळय आहा तितलेय डिस्ट्रॉय केल्या. डिस्ट्रॉय करूनच तेणीन मोर देन 20 वयर तेणी कॉलम घातल्या थंयसर आनी थंय तें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तेजें. ह्या कन्स्ट्रक्शनाचेर CRZ येवन तें इन्स्पेक्शन केलां आनी आमी मागता हे CRZ पळय इन्स्पेक्शन केलां तेजेर तेणी कडक ऑर्डर दिवची म्हणून आनी जाता तितली ते डिमॉलिश करचें. बुधवारा दिवचलच्या एका महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या 2 पंगडांमदीं कांय कारणाक लागून वाद जाल्लो. सकाळी महाविद्यालयात जाल्लो वाद रातच्या वेळार झगड्यांत रुपांतरीत जालो आनी दिवचले रेस्टॉरंटाच्या मुखार ह्या दोनूय पंगडांची झगडी जाली. ह्या झगडेन एकलो जखमी जाल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह.